जंय जंय लोड वाडयला थंय ट्रान्सफॉर्मर बसयतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी सांगलां। लोड वाडयल्ल्यान विजे खातीर बरोच त्रास जाता। हो त्रास सोडोवपाचो आपूण यत्न करतलो अशें मंत्री ढवळीकर चिरपुटे बांदोड्या नव्या उबारिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराच्या उक्तावणा वेळार उलयला। RDX गोवा खातीर बांदोडीच्यान विदिता प्रभू। आमकां रेट वाडोवचो पडलो। खुद्द इंडस्ट्रीवाल्यांनी आमकां सांगलो रेट वाडय। जे जनरेटर चलतात ते जवळ जवळ 30 रुपया ते 45 रुपया कॉस्ट पडटा आणि आमी त्याच युनिटाक 6 रुपया 80 पैसे 6 रुपया 80 पैसे चार्ज करता। हो एक्स्ट्रा रेट न्हय, हांवें जनरल पब्लिकाक हो रेट लावला। जे इंडस्ट्री म्हजे कडेन आयल्या तांचे खातीर आतां आमचे कडेन प्रॉब्लेम आसा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। जसो हांगा हो आतां ट्रान्सफॉर्मर आमी बसयलो तो लोड वाडयल्लो आसा। प्रत्येक भागांत प्रत्येकान लोड वाडयला, पूण लोड वाडयता आसतना ट्रान्सफॉर्मर कितले हाचो आसा हें कोणीच पळोवना आनी तें आमकां चेंज करपाक जाय। आय वील सी दॅट अलॉंग वीथ माय चीफ मिनिस्टर एज अ फायनान्स मिनिस्टर आय वील सी दॅट इट वील चेंज। ज्या कडेन लोड वाडयला थंय थंय आमी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालता। ऑलरेडी आय हॅव फ्लोटेड अँड इश्यूड द वर्क ऑर्डर ऑल्सो। ऑलमोस्ट से अबाउट 50 crores आर रिजर्वड फॉर ओनली ट्रान्सफॉर्मर। लक्षात दवरा, व्हडले ट्रान्सफॉर्मर आमी करता। 2 मोठी सबस्टेशनां आमी करता, एक वेर्णा आनी एक आमी सालिगांव। ही दोनूय सबस्टेशनां कित्याक रिटेंडर जाली, कितें जालें ताचे फाटल्यान हें मातशें त्या आमदारान चवकशी करपाक जायची। आज म्हाका खूब आनंद जाता, जो विशय हांवें काडिल्लो विधानसभेत ऑपोजिशन आसतना जुवारीचो, जवळ जवळ 5 मिनटां हांव त्या विशयाचेर उलयलां की ही जुवारी काडली आमची आनी दुसऱ्याक दिली आनी जी जमीन आसा ती तिसऱ्याक दिली म्हणून। हें म्हजें विधानसभेतलें भाशण आज खरें जालां। हांव ऑपोजिशना आसतना हांवें केल्लो आनी तेच हे ऑपोजिशन आमचें काडटा। आतां काडून कितें फायदो? कारण खंयची इंडस्ट्री दुसऱ्या नांवार चेंज जाता तेन्ना 3 वर्सां लागतात। 3 वर्सां आमी न्हिदता आनी मागीर आमी हें काडटा, हें बरोबर न्ही। ताका ऑपोजिशन म्हणटा। पावसान तरी विचारूंकूच नाका। कुळागरांच्या लायन झाडांच्या लायनी गेल्ल्यो, सो डेली म्हाका कंप्लेनी आसताल्यो आनी आमी एक फोन करून तांकां बाबड्यांक त्रास करताले। पूण आयज आमचे माननीय मंत्री जेन्ना पावर मिनिस्टर जाले, म्हाका दिसता पयलीं काम हेणी लोकांचे हांगसरले डिफिकल्टी समजून घेतल्यो आनी हो इमिजिएटली जो RTO ऑफिसा खातीर प्रपोज जाल्लो ट्रान्सफॉर्मर, खूब वर्सांचो पेंडींग प्रोजेक्ट हो एक्चुअली। गेल्ली 8 वर्सां हेजे खातीर आमी परत सराक एप्रोच जाता, डिपार्टमेंटाक एप्रोच जाता, पूण आयज पासून तें पेंडींग आशिल्लें। पूण एक खुशेची गजाल की आयज तो स्वप्न आमचें साकार जालां। सांगलें हांव सगळ्यां पयलीं थँक्यू म्हणटा म्हाज्या सराकूच, कित्याक ताणें आज ट्रान्सफॉर्मर उक्तावण केलें। त्याच बरोबर आनी एक थँक्यू म्हणटा ह्या मंत्रिमंडळान मुद्दम ज्या लोकांनी पावर मिनिस्ट्री दिवपाक जे लोकांनी सहकार्य केलें तांकांय थँक्यू म्हणटा। कित्याक फाटलें हांव जालें तेन्नाच्यान आमचे 73च्यान लायटीच्यो सरयो ज्यो दोरी कपडे घालपाक लोंवयताल्यो ते आज स्टार्ट जाल्यो घट जावपाक, टायट जावपाक, आनी हे श्रेय सगळें आमचे बाब